शार आणि नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय कांय दिसा फाटीं दिल्लीक गेल्लो. फॉर्मलिनाचो विशय घेवन दिल्लीक गेल्लो अशें सरदेसायन गोंयान येतकच सांगलें. मात ताका गोंयकारांचें कांयच पडिल्लें ना. सरदेसाय आपलो स्वार्थ सादपा खातीर दिल्लीक गेल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकारान मंत्री सरदेसायचेर केला. नुस्तें भायर धाडपाचो प्रकार आनी नुस्तें चड करून इम्पोर्ट प्रकार हो बंद करपी मुखेलमंत्री जाका पुराय ह्या विशयाची गंभीरताय खबर आसा त्या आमच्या मुखेलमंत्र्याक सजमोवपाक आमचो TCP मिनिस्टर मुद्दाम गोंयसून दिल्लीक वयता आनी गोंयकारांक फटोवपाचें काम करता. फॉर्मेलिनाचो विशय बी कांयच थंयसर मांडपाक वचोंक ना. हेचो विशय आसलो आता जी राजकीय परिस्थिती आसा ते राजकीय परिस्थितींतल्यान आपणाक स्वता कसो लाभ जातलो, आपणाक कसो फायदो जातलो, ह्या राजकारणात चलपी जो गोंधळ आसा त्या गोंधळांतल्यान आपणाचो स्वताचो स्वार्थ कसो पुराय जातलो हे साधून घेवपाक तो दिल्ली पावलो. मुखेलमंत्री पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ताचे कडेन आशिल्ली खाती हेर मंत्र्यांक दिवपाचो आसा. मुखेलमंत्र्याकडे आशिल्ल्या खात्यांतले व्हड खातें आपणाक मेळचें म्हूण गोय फॉरवर्ड पक्षात आशिल्ल्या बहुजन समाजाच्या मंत्र्याचें मंत्रीपद भाजपाक दिवपाची तयारी मंत्री विजय सरदेसायन चलयल्या असो आरोप पणजीकारान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. आनी दिल्ली वचोन तेणे आपणाक पोर्टफोलिओ खंयचे खंयचे मेळपाचे आसा जावं खंयचे पोर्टफोलिओ आपणाक जाय हेचेर भर दिली. गोंयभर लोक आनी खास करून BJPचे लोक विजय सरदेसायक वळखता की तो ब्लॅकमेल करपी, सरकाराचेर दबाव घालपी आनी आपणाचो स्वार्थ पुरो करपी. तर ह्या खिणाक जेन्ना तेका कळ्ळें की मुखेलमंत्री आपणाकडे आसलेली खाती वांटपाचो आसा, तो आपणाक खंयचो व्हडलो वांटो मेळटलो हो वांटो उखलपाक तो दिल्ली गेलो. आनी आपणाक पोर्टफोलिओ व्हड मेळपा खातीर एक वेगळे कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स तेणी थंयसर मांडले. आनी त्या पॉलिटिक्सान बहुजन समाजाचो जो मंत्री तेच्याच गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आसा तेका मंत्री म्हण सकयल देंवोवपाचो आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी मंत्री करपाचो आनी ह्या बोबाळान आपणाक कितें तरी मोठी खाती एकठांय करपाची ह्या उद्देशान आमचो TCP मिनिस्टर दिल्लीक गेलो. तेका फॉर्मेलिनाचेंय पडोवना, तेका लोकांच्या दुयेंसाचेंय पडोवना आनी तेका गोंयकारांच्या फुडाराचेंय पडोवना. शार आणि नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय स्वार्थी आसा आनी आपलो स्वार्थ सादपा खातीर तो खंयच्याय पातळेक वचपाक शकता असो आरोप काँग्रेसीन केला. गोंयच्या राजकारणान TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय आसा तो लोकांक उपयोग करून घेवपाचो मनीस जावन आसा. जाता तितलो लोकांकडलो उपयोग करून घेवप आनी आपणाचो फायदो करून घेवप. स्वताच्या फायद्या खातीर बहुजन समाजाचो मंत्री विनोद पालेकार हेका देंवोवपाचें षडयंत्र आनी तेच्या जाग्यार दुसऱ्याक कोणाक तरी मंत्री करपाचो म्हणजे BJPक सांगपाक की आपूण मंत्री देंवयता, तुमी आनी एक मंत्री घाला, सरकाराक कांयच जावचें ना. आनी त्याच बोबाळान बरे पोर्टफोलिओ थंयसून उखलपाचें काम हे करपाचें हे नाटक सगळें करपाक तो दिल्ली पावलो. कॉम्प्रोमाइज करप, बार्गेनिंग करप, ब्लॅकमेलिंग करप, धमकी दिवप एक आगळो वेगळो राजकारणी आमकां गोंयच्या इतिहासान हो पळोवंक मेळ्ळो. आपलो स्वार्थ सादपी आनी दुसऱ्यांक व्हरोन खंयसरी बुडोवपी असलो गोंयच्या इतिहासाच्या राजकारणांतलो एक वेगळोच राजकारणी जो कितेंय करूंक शकता
आणि जो आपल्या स्वार्था खातीर कोणायकू खंयचोरी व्हरून बुडोवंक शकता असलो हो मनीस जावन आसा. दुसऱ्या मंत्र्यांची बळी दिवन आपलो स्वार्थ सादोवचे परस मंत्री विजय सरदेसायन आपुणच मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो आनी मायकल लोबोक मंत्री करचो अशी मागणी पणजीकारान केल्या. हो हायकमांडाक अपमानीत करपी मनीस आनी त्याच खातीर अमित शाह तेका मेळोना आनी टीसीपी मिनिस्टराक हात हालयत परत येवचो पडला. आयजूच आमी वाचले की विजय सरदेसाय म्हणटा मायकल लोबो मुजरत मंत्री जातलो. आता मंत्री आनी कसो जातलो? दोग जाण मंत्री जावंक जाय आसले ते जाले. आता वेकन्सी खंय आसा? आता वेकन्सी तयार जाली जाल्यार फक्त विजय सरदेसायान देंवचो पडटलो. तेका जर येदे व्हडले मन आसा, गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे जर व्हडले मन आसा जाल्यार तेणी स्वताहून मंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो आनी ज्या मनशान हे सरकार घडोवपाक अथक अशे प्रयत्न केले त्या मनशाक तेणी मंत्री करचो. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी विजय सरदेसायाक नांवां दवरिल्ली ती आतां खरी दिसपाक लागल्यात. तशेंच काँग्रेस पक्ष अशा फटींग आनी स्वार्थी मनशाचो निशेध करता अशें अमरनाथ पणजीकारान सांगलें. बीजेपीच्या ऑफिस बेरारांनी हाच्या पयलीं तेका नांवां दवरलेलीं. एक नांव आसलें दलाल आनी दुसरें नांव आसलें फादर ऑफ स्कॅम्स. आमी म्हणूंक ना, काँग्रेस पार्टीन म्हणूंक ना, ज्या पार्टी बरोबर तो सरकार चलयता त्याच लोकांनी तेका दलाल म्हटला, त्याच लोकांनी तेका फादर ऑफ स्कॅम्स म्हटला. आनी आयज गोंयच्या लोकांक पटपाक लागला की बीजेपीन तेका जी नांवां दवरलेलीं ती पूर्णतः सत्य आसा. असल्या मनशाचो निशेध करता की जो दिल्लीक वचोन करताये आनी गोंयांत येवन लोकांक सांगताये. सो ह्या बोटा वयली दुसऱ्या बोटार थुकी करपी हो राजकारणी गोंयकाराक, गोंयच्या फुडाराक आनी गोंयच्या समाजकारणाक घातक जावन आसा. आनी असल्या मनशा पासून सगळ्या राजकारण्यांनी, सगळ्या लोकांनी, सगळ्या गोंयकारांनी सादूर रावपाची गरज आसा. आमी पयलींय सांगला, आतांय सांगता की ह्या मनशा पासून सादूर रावात. हो गोंयांत एक उलयता, एअरपोर्टार एक उलयता, दिल्ली एक उलयता आनी येता आसतना आनी भलतेच कितें तरी सांगता. तेणी गोंयचे जनते मुखार खरें कितें तें सांगचें. हो विशय फॉर्मेलिनाचो ना, हो विशय विजयाच्या स्वार्थाचो जावन आसा. बहुजन समाजाक काबार करपाचो जावन आसा. बहुजन समाजाच्या मंत्र्याक काढून बुडोवपाचो आसा आनी आपणाचे राजकारण एक वेगळ्या तरेन करपाचो तेचो प्रयत्न आसा. तेन्ना सगळ्यांनी सादूर रावचें.